तर आयज आमी हाळी हो सामको महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीर आसलेलो गांव शिगमो आणि थंय कालच्यान आमचो 10 आणि 11 दिसाचो आमचो शिगमोत्सव आसता. जो काल आमची रंगमंचमी जाली. रंगमंचमी जाल्या उपरांत आयज दुसरे दिसा 11व्या दिसा आमची धुळवट आसता आणि त्या धुळवटी पयलीं जे दिसा रातचे आमचे जे शिगमो रोमाट आसता मेळ आसता त्याची शेवट घोडेमोडणीन जावन जाता आणि त्या घोडेमोडणीन मागीर दुसरे दिसा जे आमी जे चोर न्हेसयता जे चोर दुसरे दिसा न्हेसयतात तेंच्यांनी त्या अग्निकुंडांतल्यान वचचें पडटा आणि त्या प्रमाणे तांचो मागीर दुसरे दिसा चोर न्हेसोवन विधिवत तांची पुजा केली जाता. सगळ्या घरांनी ते वता आणि त्याच्यानंतर ते चोर बी सगळे न्हेसल्या उपरांत तांकां दोनपरां हांगा आमचे तांचे मान करूंक लागून तांकां हांगा जेवण केलें वता आणि ते जेवण आमची जी एक पारंपारीक एक तळी आसा झर आशिल्ली जी झरीक येवन ते आमी न्हावन बी हांगा त्या प्रमाणे जेवण जाता. पण आयज हो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयिल्ल्या कारणान जी आमची कितली पुर्वापार सामकी जी तळी आशिल्ली जाचें आमी उदक सुद्दां घरान पिवपाक किंवा औषधी म्हणून वापरताले तातूंत तुमकां जर कसलो स्किनीचो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तो न्हाल्या उपरांत ती स्किनीचो प्रॉब्लेम बरो जातालो. पण आयज मोपा एअरपोर्टाक लागून आमची ती तळयेचो जो उद्ध्वस्त केलो ताचेरय गव्हर्मेंटान कांय हें दिवंक ना. पण आमच्या ह्या गांवाची स्पेशालिटी आसा ल्हान थोर सगळी मंडळी आमी एकत्र जाता कसल्याय तरेचो भेदभाव न करता आमी ल्हान थोर मंडळी सगळे एकत्र बसून हांगा ह्या आमी रान म्हणा देवाचें एक हे स्थान आसा थंय सगळे व्यवस्थीत रित्या आमीच सगळे जेवण करता. सगळे आमचे ल्हान थोर मंडळी आपूण कश्ट करून सगळे ते जेवण बी रांदता हांगा आणि त्या प्रमाणे तो एक प्रसाद म्हणून हांगा तो भक्षण केलो जाता. आणि परत मागीर फुडच्या वर्सी परत मागीर आमचे जे भायर भितर सगळे जे जाणटे नेणटे लोक आसलेले आसता ते ह्या मुद्दाम हांगा येता शिगम्याच्या फेस्टिवलाक लागून आणि आमचो शिगमो फेस्टिवल 2 दिसाचो 10 आणि 11व्या दिसा व्यवस्थीत कसलाही हे जायनासतना शांततेन पार पडटा. आणि हांव मागतां आमच्या सगळ्या ग्रामस्थ ल्हान थोर मंडळी जी आहा त्या मंडळीक आमच्या वस पंचायतान आणि कुलदेवता महालक्ष्मी असोच आशिर्वाद दिवन वर्साच्या वर्सा अशेंच हे बरे प्रोग्राम करून आमकां सगळ्या ल्हान थोर मंडळीक चांगले आयुष्य आरोग्य दिवचें अशें देवा कडेन मागता. आणि सरकारान ही जी आमची पारंपारीक तळी आहा त्याचेर कितें तरी रिपेर करून दिवपाची व्यवस्था करची अशी हांव ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.